एक्चुअली अभी आज न्यूज़ आया हुआ है, देयर इज न्यूज़ एवरीवेयर दैट अबाउट संकल्प अमोलकर एक्सप्रेशन ऑल दिस थिंग, यू आर अ स्टेक होल्डर. क्या एक्चुअली है, व्हाट इज द स्टोरी एंड टेल अस समथिंग इन डिटेल्स अबाउट दैट स्टोरी. आता कशें आहा सांगपाचें म्हणल्यार आतां आमी आमचे ग्रीवेंसीस घेवं. When we met our honorable MLA and we told him all the grievances whatever we had, पळय आमची लायव्हलीहूड जी आसा, आमची आयज स्टेकार पावलेली आसा, हे खंय तरी MPT आयज हे जे प्रायवेटायज करपाक भायर सरलेले आसा, तेंचो मेन हेतू कितें आसा, हे प्रायवेटायज करून आमचे सारके जे बारीक बारीक बिझनेस करपी मनीस कोण आसा भितर, हेजे भितर तांकां जेन्ना ते एक फावटी तेंच्या हातीन मेळटले, ते एक शॉटान आमकां सगळ्यांक भायर मारपाक तांकां पावर आसतलो. So we have that fear in our mind. So with that fear we went to meet our MLA. We told him आता कशें आसा, तांकां खंय तरी ते पर्टिक्युलर मनशाक सेफगार्ड करपाक लागून कितें तरी एक पिक्चर दुसरो दाखोवपाक लागून ते आमचे MLAक टार्गेट करून चिंतता हांगा. म्हणून ते परत 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 एकूच टॉपिकार हाडून मॅन पॉवर यूज करता आनी हे करता. आतां म्हाज्या वांगडा खुबशे ट्रान्सपोर्टरूय आसा आनी अदर स्टेक होल्डरूय आसा. हेंकां कोणाकूच तेंचो कसलोच त्रास ना. वी टोटली डिनायड वॉट एवर एलिगेशन्स आर मेड ऑन आवर ऑनरेबल MLA. What is the actual story? केन्ना येल्लो कार्गो? What are the allegations? Start from the story first. केन्ना कार्गो हाडलो? हो जिप्सम कार्गो म्हणटा पळय, तेंच्यांनी न्यूजार अशें दिल्लें आसा की मे म्हयन्यान आनी जून म्हयन्यान येल्लो कार्गो स्टील इट इज लायिंग इन द पोर्ट. आय हॅव गिवन यू द फिगर्स दॅट फर्स्ट शिपमेंट हॅड कम. सी दिस फर्स्ट शिपमेंट of KK Enterprises had come in the month of May. May म्हयन्यान तेंचो शिप आयिल्लो which was 32,232 tons quantityचो. Out of which till 29 June आमी ऑलमोस्ट ऑल 98% कार्गो जो तेंचो आसलेलो आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्लो आसा. जेन्ना आमी तो कार्गो लिफ्ट केला तेजे उपरांत हो एलिगेशन कित्याक घालता की मुद्दाम तो कार्गो भितर होल्ड करून दवरलेलो आसा. आनी सेकंडली 1000 टन लेस देन 1000 टन जो तेजे भितरलो उरलेलो कार्गो आसा, तो कार्गो एक्चुअली द इम्पोर्टर आनी जी रिस्पेक्टीव बायर कंपनी आसा तेंचे भितर कितें तरी तेंचो डिस्प्यूट आसलेलो. ते डिस्प्यूटाक लागून तेंच्यांनी तो कार्गो आमकां सांगलेलो सद्या तुमी तो ट्रान्सपोर्ट करनाका, आमचे कितें तरी सेटलमेंट चालू आसा. वन्स इट इज डन वी वील लेट यू नो, देन यू कॅन स्टार्ट द डिस्पॅचेस म्हणून आमकां इंटिमेशन दिलो. तेका लागून आमी ते बंद दवरलेले. सेकंड कंपनी जी आसा, जे कंपनीन म्हाका अशें कळ्ळें की MPTन मेल धाडून कंप्लेंट केल्या की हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा तेंचे मुद्दाम हाडून दवरलेले आसा. ते कंपनीचे सुद्दां तुमकां सांगता हांव, एप्रील म्हयन्यान तेंची शीप येयल्ली 50,000 टनाची. 50,000 टना भितरलो जो कार्गो आसलेलो 40,000 टन जो आसलेलो बाय रेल्वेक ऑलरेडी तेंच्यांनी विदीन 1 month's टायम तेंच्यांनी ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट केल्लो आसा. हार्डली उरलेलो जो 10,000 टन कार्गो आसलेलो तो बाय रोड वचपाचो आसलेलो. दॅट कार्गो ऑल्सो वी हॅव ऑलरेडी ट्रान्सपोर्टेड. आउट ऑफ दॅट हार्डली 70 टन्स जो कार्गो आसा तो आमी होल्ड करून दवरलेलो आसा बिकॉज त्या पार्टीन आमकां परतून रिमायंडर धाडून सुद्दां तेंच्यांनी आमकां पेमेंट करूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार म्हजे कडेन ते मेल धाडलेले आसा, ते सुद्दां हांव तुमकां दाखोवंक शकता की आमी तांकां मेल धाडला. आमचे जे टर्म्स एंड कंडिशन जे आसा ते आमी इवन हांवें हे चेअरमॅनाक सुद्दां सांगलेले. हे चेअरमॅनाक सांगून सुद्दां चेअरमॅनान आयज जी बायट तेणें जे आयज हे केल्ले आसा, मिडियान जे रिपोर्ट दिल्ली आसा की इश्यू कांय नसलेलो, दोन्ही पार्टीक आमी आपयला, सेटलमेंट करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट केला विथ टायम एंड डेट मेन्शन करून दीस कसो आसलेलो ते बी सगळे तेणें सांगले. पण तेणी भितरले सत कितें आसा ते अजून पासून भायर काडूंक ना. म्हाका हेजे भितर दुबाव असो दिसता, हे जे सत कित्याक भायर काडना हेजे फाटल्यान कितें तरी हेतू तेंचो आसतलो. मायट बी ते पर्टिक्युलर जो स्टेक होल्डर आसा तेंचो जो पार्टी आसा जेका तेमी प्रायवेटायज करून दिवपाचे आसा, मायट बी तेका सपोर्ट करपाक लागून हे मुद्दाम तेका तेजे जे कारस्थानी आसा लिपोवपाक लागून तेमी हे मायंड डायवर्ट करपाक लागून लोकांचे हे अशे कारस्थानी तेंचे चालू आसा. तुम्ही MPT चेअरमॅनाकूय मेळ्ळे अशें न्यूज आसा? येस, येस्टरडे वी हॅड गॉन टू मीट हिम. आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां मॅसेज अशी आयिल्ली की सगळे ट्रान्सपोर्टराक आमी आपयला म्हणून. वेन आय गॉन टू मीट देम म्हाका थंय वयतकूच कळ्ळें की बाबा थंय कोणूच ट्रान्सपोर्टर ना. आय वॉज द ओनली ट्रान्सपोर्टर हू वॉज प्रेझेंटेड ओवर देयर. वेन आय इन्क्वायर्ड अबाउट दॅट आय केम टू नो दॅट
already 3 or 4 transporters which had come over there for the meeting, one of the official from the MPT had told them that meeting is already been cancelled. Only the person who has come from Venkateshwara Transport, आम्ही त्यांच्या वांगडा मिटींग घेतले, तो म्हणजे सांगा आसूंक जाय. वेन आय एंटर्ड ते स्टोरी हांवें तुमकां सांगला कोण आसलेलो भितर. जेन्ना तुमी एक ट्रान्सपोर्टराची मिटींग आपयता, फक्त ट्रान्सपोर्टर म्हणून आपयता, ते सगळे हँडलिंग एजंटाचें काम कितें आसा म्हाका तेच कळूंक ना. तो मनीस थंय कित्याक आसलेलो? कोण तो? डेल्टाचो जो तेंचो मेन चीफ आसा हांगासरलो राघोबा खोतकर म्हणून, तो थंय प्रेझेंटेड आसलेलो. डिस्प्यूट आमचे भितर जो आसलेलो, ती इम्पोर्ट पार्टी आसा आनी हांव तेंचो ट्रान्सपोर्टर आसा, आमचे भितर डिस्प्यूट आसलेलो. ते थर्ड मनशाचें कामूच नासलेलें थंय. वेन तुमी ट्रान्सपोर्टाची मिटींग आपयला आनी आमकां विदावट गिवींग एनी इंटिमेशन ती मिटिंगाचो एजेंडा कितें आसता, हे कितें आसता ते तरी आमकां सांगूंक जाय. 10 मिटींग दवरला, 9 जावन 50 मिनटांक म्हाका फोन येता डेल्टा ऑफिसांतल्यान की अशी अशी चेअरमॅनान मिटींग दवरलेली आसा, अर्जंटली तुमी वचूंक जाय म्हणून. हांव कसो करून ते मिटींग अटेंड करपाक पावलो. सांगलेलें आसा. आनी पेमेंटाचो आमचो जो इश्यू आसा, काल आमी डिस्पॅचे स्टार्ट केला तेंचे, अजून पासून आमकां पेमेंट ते कंपनीन अजून दिवंक ना. अजून पासून आमची होल्ड करून दवरलेलो आसा. म्हाका अशें दिसता की हे जे पेमेंट होल्ड करून दवरून आमचें नांव पिड्ड्यार करून आमकां डिफेम करून, म्हाका अशें दिसता की इजिली तांकां तेंचे मनान अशें आसा फाल्यां ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार आमकां इजिली काडून भायर तांकां उडोवपाक इजी जातलें म्हणून. आमकां म्हणून मुद्दाम आतां हांव 1 न्हू 2 न्हू 4-5 कंपनीचें काम करता, कोणाची कसलीच कंप्लेंट ना आमचे कडसून. उलट पयलींचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेजेकून आमचे परफॉर्मन्स बेस्ट आसा. वी आर गिवींग देम वॉट एवर सर्वीस वी आर गिवींग देम ऑन प्रायोरिटी. About cargo coming in the port, it is being kept on hold and transportation is not happening. See, आता कार्गो जे ते सांगता जिप्समा बद्दल उलयता. हांवें जिप्समाचे तुमचे सांगलेले आसा ऑलरेडी की मे म्हयन्यान तेंची बोट येयल्ली, जून म्हयन्यान टील जून आमी ऑलमोस्ट ऑल 99% कार्गो तेंचो लिफ्ट केल्लो आसा म्हणून. हार्डली 70 टन आमी कित्याक फोल्ड केल्लो तेंचो, कित्याक ते आमकां पेमेंटूच दिनासलेले. आतां आमचे पेमेंटाक आतां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? ती पार्टी आसा मुंबयची. तो आमकां आमी फोन केलो जाल्यार आयज घालता, फाल्यां घालता, परवा घालता म्हणून दीस काडटा, पेमेंटूच दिना. आमकांय मुखार पेमेंट आसता, लोकांची पेमेंट करपाचें आसता. आमी खंय वचपाचें मागीर? ते आमी आमच्या ऑफिसान आमच्या देरा मुखार येवन बसून आमच्या वांगडा झगडलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? कितले म्हयने? So do you think that there is a atmosphere being created to remove you all out and to push somebody else in the picture? Exactly. And do you think MPT's role, bigger role in this? Yes, they are hand in gloves. See, when they call transporters for the meeting, how come that particular person comes over there to attend that meeting when it is for particularly for the transporters? अशें दिसता की मुद्दाम त्या मनशाक तेमी प्रमोट करता, ताका सपोर्ट करता, आउट ऑफ द वे वचून ताका सपोर्ट करता. मागीर कंप्लेंट्स म्हाजे एकट्याचे ना, सगळ्यांचे आसा. एक आणि प्रश्न असा की तुमचा जो आमदार आसा, नवो आमदार, दुसऱ्या वर्सा डू यू थिंक दॅट ही इज ऑल्सो बीन पर्टिक्युलरली इन्क्लुडेड इन ऑल दीस कॉन्ट्रोवर्सी सो दॅट ही शूड कीप क्वाइट अँड नॉट? एक्झॅक्टली. आता हो जो माइंड गेम आसा, हे परत न्यूजार घालप, परत तेजें नांव डिफेम करप, जेणे करून तो भिवन फाटीं सरूंक जाय, तेजेर प्रेशर येवपाक जाय, तेजेर प्रेशर हाडपाक चिंतता तेमी. हे रॉंग आसा, रॉंग इल टॅक्टीस आसा जे तेमी कॅरीड आउट केल्ले आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल कशें आसा, जी न्यूजार येयला की ट्रान्सपोर्ट होल्ड करून दवरलो आसा, वी आर द कन्सर्न ट्रान्सपोर्टर ऑफ द पर्टिक्युलर कार्गो. एमपीटीन कितें करूंक जाय आसलेलें, बिफोर टेकिंग इन टू द पब्लीक डोमेन आमच्या वांगडा एक मिटींग घेवंक जाय आसलेली, आमच्या वांगडा एक कन्फर्मेशन घेवंक जाय आसलेलो बाबा हे जे आसा सद्या आमकां कंप्लेंट मेळिल्ली आसा ही सारकी आसा की ना म्हणून. ते एमपीटीन करूंक ना. डायरेक्ट तेंच्यांनी कितें केलां, न्यूजार घालून देन आमकां मिटिंगेक आपयला. आमकां आफ्टर मिटिंगेक आपूण फायदो कितें? आतां मिटींग घेतली ती घेतली, आयज परत तेंचो स्टेटमेंट आयला. आमी जे तेंच्या मुखार आमचे प्रश्न मांडलेले तेंचो खंयच उल्लेख तेंच्यांनी करूंक ना तेजे भितर. सो गेम प्लॅन, बिग गेम प्लॅन. तुम्ही आता जे मीडिया जे न्यूज आयली, यू थिंक यू आर क्लेमिंग दॅट इट इज अ फॅब्रिकेटेड वन? येस, 100%. एक्शन बिकॉज फाल्यां प्रायवेटायझेशन जाल्यार तुमी कितें अशें हें करतले? फाल्यां प्रायवेटायझेशन जालें जाल्यार हय, तुमचो मुवमेंट कितें आसतलो? आमकां आनी ऑप्शन ना, आमकां रोडार बसचो पडटलो.
आमच्या कधी दुसरं ऑप्शन पहले भी कोल का इशू हुआ था, काम होत ना बर्बाद वगैरह सब मैक्सिमम। आमचे थोडे असे आसा बारीक बारीक मनीस आसा तेंच्यांनी लोड काढून टिप्परी घेतलेले आसा हे घेतलेले आसा ते खंय वयतले ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार तेंचे इन्स्टॉलमेंट कोण भरतलो तांकां काम कसो मेळटलो हे आपले मशीन हाडटले आपले मशीन यूज करून आपुणूच काम करतले जाल्यार आमी खंय वचपाचे मागीर आमकां ऑप्शनूच ना रोडार येवन बसचो पडटलो एज्युटेशन करतले हय 110% करचो पडटलो आमकां आयज उलोवपाचें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आयज MPTचे ऑफिशियल जे आहा तेच डेल्टाक हेल्प करपाक लागला ओपनली एजंट जाल्ले हे सुद्दां म्हणपाक तुमी हे फाटीं सरपाचें ना MPT ऑफिशियल हांव नांव घेयना स्पेशली कोण आनी खंयच्या कंपनीनी वचोन डायरेक्टली ते तेंच्या अगेन सांगपा लागला की डेल्टा क्रेनी हाडपा लागला हे हाडपा लागला पूण आयज जस्ट आतां आमी आयकपाक गेला की डेल्टा क्रेन हाडटा बर्थ घेयना क्रेन हाडली म्हणून बर्थ दिलो म्हणून हांव मिनींग जायना एक्चुली पोर्ट ऑफिशियलांनी हे चिंतूंक जाय बाबा बाकीचे देखून स्टुअर्डार हात भितर काम करपाक आयज इतले जुने स्टुअर्डार हात भितर इतले वर्सां काम केलां डेल्टा येवन कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा सो आतां मोनोपॉली जाल्ली हांगा इवन मँगलोर देखून तेच जाल्ले आहा तेंच्यांनी आयज मँगलोर मोनोपॉली केली म्हणून तेंचेच जमलेले आहा थिंगा सगळे ना आमी एज अ ट्रान्सपोर्टर आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की कितें जो न्यूज येयला आनी कितें पळय ते हें जाला ते इट इज टोटली फॉल्स बिकॉज जे पर्यंत आमी आहा द लोकल MLA स्टूड बाय अस ही हॅज टेकन अस टू CM 2 टायम्स ही हॅज गिवन अ मेमोरेंडम आनी तो जाता तितलो आमकां हेल्प करपाक सोदता तो जाता तितलो हांगा मागता की लोकल्सांक काम मेळो लोकल्सांक पूण तशें जायना हांगा सो खंय ना खंय म्हाका दिसता की ते लिपोवपा खातीर आमच्या खातीर सम एलिगेशन्स मायट कम बिकॉज वी हॅव अ प्रूफ ऑल्सो हियर CMाक हे मेमोरेंडम दिल्ले 2 फावटी दिल्ले आमच्या कडेन आहा तेन्ना सुद्दां आमकां लोकल MLAच आमचो घेवन गेल्लो की लोकल्सांक हांगा काम मेळना हेंचें काम दुसरें ओडून घेता आनी सेम चालू आहा व्हडले गाडयो तेंच्यांनी भायल्यो गाडयो हाडून 10 टायराच्यो गाडयो हाडून तेंचें काम पळय लोकल्सांक मेळोंक जाय टिप्परवाले तें काम आयज भितर पोर्टान ते करता सो हें काम आमकां हें एक्चुअली आमचें काम सो आमच्या पोटार पांय धरून ते खंय तरी फुडें वचून आमचें काम घेवन बसला ते फुडें कितें म्हणलें तुमचें कितें म्हणलें आमचें इतलेंच डिमांड आहा की हे प्रायवेटायजेशन आतांच समज जेन्ना आतां हे जावन आमकां काम मेळना जाल्यार फाल्यां समज प्रायवेट प्लेयर कोणी भितर येयलो आनी प्रायवेटायजेशन जालें जाल्यार आमचें अस्तित्व कितें आसतलें वे वील वी स्टँड आतांच आमकां मेळना समज ते प्रायवेट जाले जाल्यार ते आमकां अशेंच काडटले भायर उडयतले वी डोंट हॅव एनी वे टू गो फुडें स्टेप कितें घेता तुमी कितें आमी स्टेप घेता जाता तितले आमी लोकलांक आमी आमच्या MLA बरोबर रावतले आनी वील ट्राय टू ब्रिंग एज मच एज लोकल पीपल इनसायड एंड जाता तितलो पोर्ट आमी लोकलां अंडर दवरपाक सोदता पण अशें एलिगेशन आहा की हे पोर्टाचो ऑपरेशन भायल्यांकूच दिता लोकल्साक भायर मारला या आय एम एग्रींग इन दॅट हांव सांगता न्हू जे आमचे ट्रान्सपोर्टेशन आहा जे लोकल हेजेर ते हांवें सांगलें न्हू आतां तेंच्यान सगळ्यो भायल्यो गाडयो हाडा आपले कंपनीच्यो म्हणल्यार खंयच्यो भायल्यो गाडयो तेंची कंपनीच्यो तेंची कंपनी हांगा रेजिस्टर्ड कांय ना सो जे काम आमकां मेळपाक जाय ते तेंची सगळे भायल्यो गाडयो येवन करता So one news that comes in there कि many of the stevedores, cargo handlers have left the port because of this. All the stevedores which were working from last 7-8 years are still working today. None of the stevedores have left the port, and there is no such truth in the news which has come in Times of India that because of the high-handedness, few of the players have left it. So I totally deny it. All the players are still working and will continue to work. लोकल टिपरांक भरपूर प्रॉब्लेम जावपाचो आहा कित्याक आतांच जेन्ना जे प्रायवेटेशन जायनासतना तेंच्यांनी 10-11 नंबराची बोटी लागता बेसिकली जिप्सनाची जावं लायमस्टोनाची जावं आनी HBMची जी बोटी बीन लागता ते 10 टायराची तेंच्यो गाडयो ज्यो घातल्या ते तीच हें करता मुवमेंट करता आनी जेन्ना रॅक लागता तेन्ना आमकां ते आपयता भितर आनी आपयत आमी मारता टिपी पण तेंच्या भितरूच तेंची 10 टायराची गाडी इनवॉल्व जाता आनी आमकां लोकलांक जे आहा ते कांयच काम मेळना कितें असल्याने आमकां भरपूर त्रास जाता फुडें आमी तांकां CMा कडेन वचून एश्युरन्स मागले आमी CMाक वचून एश्युरन्स दिले आमकां कितें आमकां तुमी सपोर्ट करतले म्हणून कितें पण आजुनूय कांय तेंच्यांनी 10 टायराची गाडी काय काडूंक ना आमी CMा कडेन इतलेंच मागता कितें ते 10 टायराची ज्यो गाडी घातल्या भितर तेंच्यांनी काडच्यो आनी आमकां 6 टायरांच्यो ज्यो गाडी चलता तांकां काम दिवचें कितें तुम्ही पळयतात GNH.